नमस्कार प्रुडंट मिडियाचे खबरां चित्रांक तुमकां येवकार पळोवयाच्यो मुखेल खबरो 185 पंचायतीचेर सरपंच उपसरपंच वेंचपा खातीर पंचायत मंडळां मदीं सोमारा वेंचणुको 150 वयर पंचायतीचो सरकार पक्षा वटेन कल सरपंच उपसरपंच पदा खातीर निमणे खिणा मेरेन लॉबिंग पळयात रिपोर्ट पश्चिम घाटांतले संवेदनशील वाठार थारावपा विशीं गाडगीळ समितीचो अहवाल केंद्र सरकारान केलो लोकां खातीर उक्तो 45 दिसां भितर मागल्यो लोकांच्यो हरकती आनी सुचोवण्यो सगळे अनुदानीत माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी भुरग्यांक हार्डवर्क करपाक मेळटल्यो सरकारी बसी मागणी करची म्हूण शिक्षण खात्यान विद्यालयांक काडलें परिपत्र गोंयच्या दोंगरांचेर वाऱ्यावेल्यान वीज जावंक शकता तयार स्कॉटिश डेव्हलपमेंट इंटरनॅशनल एजन्सीन केंद्र सरकाराक दिलो अहवाल वीज तयार करपा खातीर केंद्र सरकार सुवाती काडपाक सोदता पावणे हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटी लावपाचो निर्णय सरकारान करचो रद्द गोंयचे बसवाले टॅक्सीवाल्यांनी केली मागणी ना जाल्यार आंदोलन करपाची सरकाराक दिली शिटकावणी आनी सीमा खान बलात्कार आनी खुना सारकेल्यो घडणुको परत घडच्यो न्ही म्हूण केपेंकार सादूर भाड्यान रावपी लोकांची घरांनी भोंवन म्हायती एकठांय करपाचो अधिकाऱ्यांनी घेतलो निर्णय आता खबर विस्तारान निकत्योच वेंचणुको जाल्ले 185 पंचायतीचेर सरपंच आनी उपसरपंच वेंचपा खातीर पंचायत मंडळां मदीं सोमारा वेंचणुको जातल्यो आतां मेरेन मेळ्ळ्या त्या अदमासा प्रमाण 150 वयर पंचायती सरकार पक्षा वटेन रावल्या मात ह्या म्हत्वाच्या दोनूय पदां खातीर निमणे खिणा मेरेन लॉबिंग चालूच उरतलें सध्या 150 वयर पंचायती सरकार पक्षा वटेन कल दाखयतात पळयात तो रिपोर्ट गोंयांतले 185 ग्रामपंचायतीचे सरपंच आनी उपसरपंच वेंचून काडपा खातीर सोमरा सगळ्या पंचायतींची बसका जातली बऱ्याचशा पंचायतींनी सरपंच आनी उपसरपंच कोण जावचे हें आदींच थारायलां पेडणे तालुक्यात 17 पंचायतींची वेंचणूक जाल्या तातूंतल्या 11 पंचायतींचे सरपंच आनी उपसरपंच थारल्या उरिल्ल्या 6 पंचायतींनी अजूनही थारूंक ना Here are the front runners in Pedne Taluka. In Korgaon, Panduri Arolkar as the Sarpanch, Deputy Sarpanch Prachi Talaunekar, Tamboshe Vilas Shete, Kamini Maulankar, Dargal Vinita Naik, Pradeep Naik, Virnoda Krishna Parab, Taramati Rao, Torshe Vinayak Mahale, Ibrampur Ashok Kalangutkar, Agarwada Shashikala Damaji, Prabhakar Nagvenkar, Morji Dhananjay Shetgaonkar, Anuradha Morje, Harmal Hakulana D'Souza, Dwarka Naik, Mandre Tara Adfadkar, Vishnu Chodankar, Kerry Francis Rodriguez, Mrunali Talkar. साश्ट तालुक्यात 33 पंचायती आसात तातूंतल्या 9 पंचायतींनी सरपंच थारल्या In Ake Bash, Geeta Naik as the Sarpanch, Deputy Sarpanch is undecided. Kuturi Valentina Braganza, Serali Sebastian Norona, Juliano Gomes, Asolna Semi Almeida, São José de Ariel, Julio Monteiro, Orly Gentenso Luis, Macazana Cristina Vaz, Banauli Carmelina versus Ruela Fernandez, Deputy Sarpanch Xavier Pereira, Raya Romuald Gonçalves. सरपंच आनी उपसरपंच जावचे हे सगळ्या पंचांक दिसता त्या खातीर सगळेच पंच यत्न करता पेडणेच्यान विनोद मेथर आनी मडगांवच्यान समीर भट पश्चिम घाटांतले संवेदनशील वाठार थारावपा खातीर केंद्र सरकारान नेमिल्ल्या गाडगीळ समितीचो अहवाल सरकारान लोकांच्यो हरकती आनी सुचोवण्या खातीर उक्तो केला हो अहवाल 45 दिसां खातीर उक्तो आसतलो अशें केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयान स्पश्ट केलां पुराय पश्चिम घाट पर्यावरणाचे नजरेन संवेदनशील जाहीर करचो अशी शिफारस गाडगीळ पंगडान केल्या
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ या 6 राज्यांनी मिळून वट्ट 145 तालुक्यांतल्यान वेस्टर्न घाट वता. ह्या घाटांतले पर्यावरणाचे नजरेन संवेदनशील वाठार थारावपा खातीर नेमिल्ल्या गाडगी समितीन ह्या 6 राज्यांनी वचून घाट वाठाराची पळोवणी केली. तातूंत थळावे लोक, पर्यावरणवादी, अभ्यासक आनी उद्योजकांच्यो पश्चिम घाटाविशीं सुचोवण्यो आनी मतां घेतिल्लीं. सुमार 145 तालुक्यांतल्यान वचपी हो पुराय घाट पर्यावरणाचे नजरेन संवेदनशील जाहीर करचो अशी शिफारस गाडगी समितीन सरकाराक केल्या. आतां केंद्र सरकारान ह्या अहवालाचेर लोकांकडच्यान सुचोवण्यो आनी मतां मागयल्यात. केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयाच्या वेबसायटीचेर हो 327 पानांचो अहवाल आसा. ताचेर संबंदीत लोकांक 45 दिसां भितर सुचोवण्यो दिवच्यो पडटल्यो. त्या खातीर ईमेल आनी फॅक्स नंबर दिला तो असो. सुचोवण्या खातीर पत्तो amit.law@nic.in, sv.godavarthi@nic.in, फॅक्स नंबर 011-243-64594. ब्युरो वांगडा आमचो खबराकार लौकीक शिलकार. राज्यांतल्या सगळ्या अनुदानीत माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांतल्या भुरग्यांक हार्ड वर्क करपा खातीर आतां बसी मेळटल्यो. शिक्षण खात्यान निकतेंच ह्या शाळांक हें परिपत्रक काडलां. शिक्षण उपसंचालक अनिल पवारान दिले ते म्हायती प्रमाण सरकाराक हे खातीर सुमार 150 बसी घेवच्यो पडटल्यो. पयलीं ह्यो बसी फक्त गांवगिरे वाठारांनी अनुसूचित जमातीचे भुरगे आशिल्ल्या शाळांकच मेळटाल्यो. शिक्षण खात्यान आतां सगळ्या अनुदानीत माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांतल्या भुरग्यांक हार्ड वर्क करपा खातीर बसी दिवपाचें थारायलां. मात सगळ्यो शाळा गोंय सरकारान मान्यताय दिल्ल्यो आसपाक जाय. शिक्षण खात्यान तशें परिपत्रक शुक्रारा सगळ्या शाळांक धाडलां. ही सुविधा खासा भुरग्यांच्या शाळांकूय लागू जातली. पयलीं अनुसूचित आनी ओबीसी जमातींतले भुरगे आशिल्ल्या शाळांकूच ह्यो बसी मेळटाल्यो. सगळे अर्ज आयल्या उपरांतच शिक्षण खातें सरकारा कडेन बसी घेवपा खातीर प्रस्ताव मांडटलें. हे सगळे सोपस्कार जावन बसी घेता म्हणसर सुमार 2 म्हयने लागतले अशी माहिती शिक्षण खात्याचे उपसंचालक अनिल पवारान दिल्या. ह्या येवजणे प्रमाण सरकाराक 150 पेक्षा चड बसी घेवच्यो पडटल्यो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.